आम्ही जितले सेव करपाक तितले हम अभी नीचे थोड़ा कच्ची है वो कहीं वो सब इसलिए गिरा था। अभी हम वर्टिकल सीधा कट करेंगे वो सेफ्टी के लिए आफ्टर 20 डेज 24 डेज आता फाटल्या दिसान एक हे येयल्ले सकयल्यान इंटिमेशन की आनीक मातसो कटिंग जाता म्हणून वणत की तर तेन्ना हांवें दाजी सराक कॉल केलो आनी दाजी सरान तेन्ना इमिजिएटली रेल्वे ऑथॉरिटीजाक कॉल केलो आनी कामाचेर तेन्ना स्टे हाडलो. तर आयज दाजी सर काल राती येयलो आमचे महाराष्ट्र आसलो तो कॅम्पेनिंगाक आतां येयलो तो आनी आयज इन्स्पेक्शन केलें तेणी. हे आता रिटर्निंग वॉल बांधून आमकां आनीक सेफ्टी करून दिवपा आहा ते ताका लागून आमी इतले खुशी आहा की ते आनी सांगपाचें ना की ते एक आमकां दिसता एक कृष्णाचें गांव आसत आनंदान आमी आसात अशें कित्याक हे आमच्या गांवांत बरें जातलें म्हणून आनी हे सगळे आमचे लोक हिंगा आहा ते खूब खूश जाल्ले आहा की दाजी साहेबा आहा म्हूण हें जालें कित्याक हेजे पयलीं केन्ना हें जावंक ना ताका लागून आमी सगळ्यांक खुश आहात आनी दाजी साहेबाक जाता तितले बेगीन तांकां धरून आमचें काम करून आमकां सुखी समाधानान दवरपाचें. पयलीं खंय 13 घरां कितें वयतालीं डॅमोलिश जाता 13 घरां वयतालीं जाल्यार ती 13 घरां सेफ जालीं आनी दोग जाणां मातशें चड त्रास जाला जाल्यार तर ते बी एडजस्टमेंट जावं तेंय सुद्दां बरें सुखीत आहा. आमचो तो एक रवासी आनी अग्नेल म्हणटा जाल्यार म्हाका फोन केलो जेन्ना हांव महाराष्ट्रान कॅम्पेनिंगाक आशिल्लो की ते रेल्वेचें कटींग करतात आनी आमची आनी थोडी घरां वता म्हणून ताजी कंप्लेन आशिल्ली. सो आमी इमिडिएटली रेल्वे ऑथॉरिटीजांक सांगून तांकां काम बंद दवरपा लायलें आनी हांव मंगळारा येता तेन्ना आमी ताजें इन्स्पेक्शन करया म्हणून सांगिल्लें. त्याच खातीर आज आमी इन्स्पेक्शन करपा आयल्या आनी तांकांय एक्सप्लेन केलें घरा म्हणजे मातसो एक पार्ट वता पूण जेन्ना मागीर तांची रिटेनिंग वॉल येतली जाल्यार तांचो तेन्ना जो बाथरूम आसा नाल्यार बाकीचें कितें आसा तें करून घेवपाक कांय प्रॉब्लेम ना. सो आज जेन्ना आमी तांकां एक्सप्लेन केलें तुमी हांगा पयलीं लास्ट टायम हांगा लँडस्लायड जाल्ली तेन्ना आमी सगळें बंद केल्लें काम हांगा आनी आज रेल्वेन म्हणजे बरें काम एक सुंदर काम केलां हांगा आनी एक रिटेनिंग वॉल बरी रिटेनिंग वॉल काडला जाणे करून ही सगळी पयलीं जी घरां आसा तांकां आतां डेंजर ना कोसळपाची. सो हांव रेल्वे ऑथॉरिटीजाचें देव बरें करूं म्हणटा की ताणें एक तर काम बंद दवरलें आमी सांगतकूच रोखडेंच आनी ती रिटेनिंग वॉलूय आज कंप्लीट जाली. सो आज लोक जे रावताले घरांक तर प्रॉब्लेम आसलो पूण लोक कितेंय ट्रॅजेडी जाल्ली जाल्यार त्रासान पडपाचे. सो अशेंच फुडें ती रिटेनिंग वॉल फुडें वतली आनी जशें आमचे सगळे रवासी आसा तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी हें काम करता ते आतां तांकांय कळ्ळां कशें चल्लां तें आनी म्हाका दिसता ही रिटेनिंग वॉल जातकूच जेन्ना थर्ड ट्रॅक पसून येतलो कोणाकूच प्रॉब्लेम जावपा ना आनी जो पयलो जागो आशिल्लो म्हणजे लोकांक जो फाटल्यान एक 2 मिटराचो स्पेस आशिल्लो तो आतां 4 मिटर जाला म्हणजे रिटेनिंग वॉल बी येतकूच. सो लोकां खातीर आनी बरी हें की फाल्यां गाडयो बिडयो तांच्यो मोटरसायकली आसा सो तांच्या घरा पर्यंत पावतल्यो नाल्यार थंय पार्क करून ते हांगा येतालीं. सो सगळ्याच सायडीन म्हाका दिसता रेल्वे आमी रिटेनिंग वॉल बांद म्हणून सांगतकूच ताजो खुबसो स्पेस आमकां मेळ्ळा आनी आयच्या तारखेन स्पेसूच खूब इम्पॉर्टंट आनी लोकूय म्हाका दिसता खूब हॅप्पी आसा की तांकां एडिशनल स्पेस मेळ्ळा म्हणून. जो वयर गटर आशिल्लो जो पिड्ड्यार जाल्लो टोटल तो आमी रेल्वेक सांगला की तुमी नवो बांदून दियात म्हणून. रेल्वे तो गटरूय आमकां फूल नवो बांदून दितलो. तुमी येते पयशे जाल्यार उदक अशें पडटा पळय हांगा तांकां सिवरेजीक बी कांय हें ना कनेक्शन ना. सो सगळे लोक आपलें उदक आसा तें भायर उडयता आनी तशेंच करून ती लँडस्लायड जाल्ली म्हणजे तो फातर पोकळ जावन हें जाल्ली. पूण आज आमी सांगतकूच रेल्वे ऑथॉरिटीजांनी आमकां सांगलां की एक बरो गटर ते करून दितले म्हणून आनी ते केल्या दिसता म्हाका ह्या शांतीनगर भागांतल्या सगळ्यांचो इश्यू सॉर्ट आवट जातलो. आसा ते गरीब समाजाचो लोक रावता आनी गरीब समाजाचें सपोज घर वता जाल्यार ताका सगळ्यान व्हडलें तो रस्त्यार येवपाची ताका पाळी येता. पूण आमी रेल्वे ऑथॉरिटीजाक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हणजे मॅक्झिमम जितली जाता तितलीय आमी सेव केली आनी म्हाका खूब खूश भोगता की शांतीनगर भागांतली आमी एकूय घर मोडूना. एकूय घर मोडनासतना सगळ्यांक जाय तशे गटर नाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो वस्तू थ्रू रेल्वे आमी करून दिल्यो आनी अशेंच फुडें म्हणजे जी 1-2 घरां म्हाका दिसता तांचो बाथरूम म्हणजे तोय बी भायर पाकाटी कशी वता ती आमी तांकां सांगलां की रिटेनिंग वॉल जातकूच आमी बांदून दितले म्हणून. सो शांतीनगर भागांतल्या रेल्वे खातीर एकूय घर वचना
त्या खातीर हांव रेल्वेचेंय अभिनंदन करता की ताणें खूब टेक्निकॅलिटीज म्हणजे रूट डायवर्ट करपा खातीर सगळें करून वेवस्थीत जाग्यार घालून दिलें.